देशभर जे लोक अच्छे दिन येतले म्हणून आख्ख्या देशातले लोक उमेदीन आशिल्ले त्यांची गेले 4 वर्सांक उमेद इतली पालवली की आता बीजेपीन एक रेकॉर्ड केला की देशांक पेट्रोलाचो ना डिझेलाचो जो प्रायस आसा तो हायेस्ट करपाचे अचिवमेंट हे बीजेपीचे सगळ्यात व्हडले अचिवमेंट आयज जाल्ले आसा। 12 पावटी त्यांनी सगळे हायक केले आसा गेले 4 वर्सांक। क्रूड प्रायस 73% देंवता आणि ह्यांचे एक्सायज ड्युटी 443% वाडटा। म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करा क्रूड ऑयल जेन्ना देंवता प्रायस देंवपाक जाय आशिल्ले आनी हेणी वाडयल्या कितले वाडयल्या 443% वाडयल्यात। काँग्रेस पार्टीन कितें दिलें काय म्हणून 70 वर्सांक पयलीं जेन्ना टांग्याचे लोक भोंवताले काँग्रेसीन गाडयो केल्यो वेगळ्यो 70 वर्सांक आनी वेगळीं वाहनां केलीं। आयज बीजेपीन 4 वर्सां भितर लोकांक गाडयां वयल्यान टांग्याचेर धाडले। बैलगाड्या यूज करपाक टांगे यूज करपाक सायकल यूज करपाक लोकांक मजबूर केली जेंच्यान काँग्रेसीन लोकांक भायर काडलेले। सीएम आजार आसात बरी नात आमी मानतात पूण तेजे फाटल्यान हांगा मिनिस्टर आसात कमिटी आसा चीफ सेक्रेटरी आसा आनी खंय तरी हो प्रायस जो वाडलेलो आसा एका कंट्रोला हाडपाक खातीर तेमी तातडीन बैठक घेवंक जाय आशिल्ली। आनी म्हाका दिसता आज जीएसटीची रेजीम आयिल्ली आसा। हे जर सगळे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जर जीएसटीच्या रेजिमा सकयल हाडले जाल्यार आख्ख्या देशांत लोकांक रिलीफ मेळपाक शकतली। खुबश्या राज्यांचो डिमांड आसा। इतले मजगती काँग्रेसीची जन गण मन वास्को पावली। जो प्रोग्राम आसा जन गण मन हो एक कॉमन एक वेगळोच प्रोग्राम आसा जंयसर आमी लोकां कडेन वचपाचो निर्णय घेतलो आसा लोकांक मेळपाक लागून। आनी जे लोक जे पब्लीक प्लेसीचेर लोक आसा जशे बस स्टँडाचेर मार्केटान थंयसर वचून लोकांक मेळपाचे आनी लोकांचे जे विचार आसात तेंचे जे इश्यूज आसा ते आयकून घेवपाक लागून। बीजेपी म्हणटा गिरीश काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ल्या मतदारसंघांनी केन्ना वतले। काँग्रेसीक लोकांच्या विशयाचेर आंदोलनां करपाचो खंय अधिकारूच ना। तुम्ही काँग्रेस रूल्ड कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना वतले हो म्हजो डायरेक्ट प्रश्न तुमकां। 16 आमदार तुमचे आसा ज्या काँग्रेस MLAs जंय आसा म्हजो ओपन चॅलेंज आसा गिरीशाक केन्ना 70रीन वतलो। म्हज्या कानार पडटा 70चे लोक रावले म्हणून गिरीशाक केन्ना येतलो काय म्हणून थंय। बाकीचे जे काँग्रेस MLAs आसा तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन केन्ना वतलो। तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो समस्या आसात त्यो केन्ना जाणून घेतले। आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी थंयच सोडल्या। हो सुद्दां करपाचो तांकां अधिकार ना कसलोच अधिकार ना। तर कारण कितें लोकशाही म्हटल्या नंतर कितें काल जेन्ना 23 दिसाची लोकसभा आसली 23 दिसाची लोकसभा अधिवेशन जो पक्ष एक दीस चलोवपाक दिना ह्या मनशांनी हांगा लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचो फार्स करप म्हटल्यार म्हाका दिसता हेच्या सारकें आनी दुसरी हे दुर्दैव आमचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।